Cena, Bulgaria, Somia, Poznan.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागीवन फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक आमी तयारी करता आनी ताच्या रॅलिकांचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आयज पवित्र सोबा बागीवंत आंद्रे बारांतलो एकल्या धर्मदुताची परब आमी समोर उमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवडी आमी. बागीवंत आंद्रेक जेजून आपोवणें दिलें आनी ताची फावो ती आकारणी केले उपरांत ताका जेजून आपल्या सारको बरो गवडी जावंक पाठयलो. जेजूची बरी खबर मनशाक परगटूंक बागीवंत आंद्रे गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मार्तीरपण ताका फावो जालें. दर एका जेजूच्या मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या गवड्याच्या काळजा सारकेले गवडी जावंक आपोवणें आसा. तर आमी जेजूचे सोडवणेचो मोग अणभवून आमी जेजू सारकेले गवडी जावंक आनी सांडलोल्यांक जेजूशी हाडूंक बागीवंत आंद्रे आनी बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन हे मिसा समोरमणेंत देवाचो आदार आमकां मागतना आयचो दीस संस्कारलोल्या दादल्या आनी आकारणेच्या घरांनी आकारणी घेतल्या पासत भेटयला. तर तांचे पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज सेवा धर्मीक वर्साचो निमाणो दीस आनी आयज बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा जशें आमी आतांच आयकलां, बागीवंत आंद्रे धर्मदुताची दोबाशीक परब आमी समोर उमता. आनी हे मीस खरीत भाशेन आमी आमच्या यादनिकां खातीर मोठवाशां खातीर आकारणी करतल्या आमच्या भावां खातीर आनी तेच भाशेन पाद्रीपणाक मोठवाशी जिविताक आपोवणी आसचे खातीर ह्या मिसान आमी खरीत भाशेन देवाक विनंती करता. आमच्या सगल्या यादनिकांच्या संस्कारलेल्या भावांच्या देण्यां खातीर बापाक दिन वाजताना आकारणी करतल्या घरांनी आसलेल्यांची आकारणी बरे भाशेन जावंक, पाद्रीपणाक मोठवाशी जिविताक जायती आपोवणी आसूंक आनी आमचे यादनीक बागीवंत आंद्रेचे विनवणेन बापाची कोणवालाय आनी काकळूत आजीर करतले बागीवंत जेजू सारकेले गवळी जावचे म्हूण ह्या मिसान बापाक आमी मागुया. आनी हे बाबार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक जायते पावटी जावं आमी यादनीक जावं आमी लौकीक आमचें क्रिस्ती आनी यादनिकी आपोवणें आनी जबाबदारी जियोंक आनी चलोवंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगलीं सांगाती देवाचे काकळुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीवंत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्वरा देवा सुर्गीच्या राया सोर पोदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. बो वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी पोरशेचो गवळी जावं जेजून विंचून काडलेलो भाग्योंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पुर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पुर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोळ दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणान. भागिवून पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचो. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कदींच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटूच सुदैव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्याकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा सर्वेस्परा
आमी परगोटला तें कोणें सोत मारला म्हणटूच क्रिस्ताचो निरोप पुरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बाबार्थ उत्पोवन जावचो तर हांव विचारता तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत कारण शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता देवाचे उतर हे आमचो जबाब गावून जातलो शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता मळब ताच्या हातांचें काम परगडटा एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच ताळ्याचो आवाज आयकुनूच येना तरी शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता शुभ वर्तमानांक सोगली उबी रावया सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं Mateva pormone Gesù Cristace shuvotoman. गालिलेच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावाक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत जाळ्या मारताले ते देखले ते कारवी आसले ताणें म्हणलें म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्तात तसले कारवी जायशे कोत्तलो आनी रोखडे जाळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव होड्यार जेबेदेव आपल्या बापाय सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले
आनी तांकां आपयलें. रोकडेच रापणी आनी बापायक साडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भोव पुरबाईच्या याज्ञीक भावानो आनी सेमिनारिस्तानो, एक पावट मादर तेरेसा आपले संस्थेच्या दोगां माद्री बरोबर रस्त्या वेल्यान चलत वेताली. आनी कांय वाट चल्ल्या उपरांत रस्त्याचे कुशीक तांच्या कानार एक रोडणें आयकूंक आयलें. ती कुशीन चल्लीं आनी रस्त्या देगेक आशिल्ल्या एका गाटरांत तांकां एक उत्तार पिरायेर पावलोली ओस्तोरी दिसली. गायाळ जाल्ली, मेळान बुडलोली, ओसोक्त जाल्ली. आनी ह्या माद्रीनी तिका मोगान उखल्ली, आपले वेंगेन घेतली, आपल्या घरा हाडली, तिका न्हाणयली, तिचे गाय धुले, तांकां ओकोत लायलें. आनी हे भाशेन हे ओस्तोरेचें थोडें भोव समाधान केलें. आनी थोड्या दिसां भितर हे ओस्तोरेचो निमणो दीस लागीं पावलो. आनी मोडचे आदींकूय ही ओस्तोरी अशी उदगाल्ली. I came to this place as a beast, as an animal, but today I'm going to die like an angel. ह्या जाग्यार हांव एक मनसात कशी आयिल्ली, पूण आज हांव हो म्हजो मरणाचो वेळ लागीं पावत येताना एक बोडवो कसो मरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या माद्रीनी हे ओस्तोरेक सोदून काडली, गाटरान सांडलोली, गायाळ पिडेन सांडलोली, आनी तिका सोदून काडून जेजू गोवड्याचो बरो रूपकार जावन तिणें तिका मनीसपणाचो मान दिलो. जेजू ह्या संवसारांत एक बरो गवळी कसो आयलो आनी ताचें मुख्य काम जालें सांडलोल्यांक सोदून काडूंक. आनी असल्या गवळी कुसक्यान भरून ताणें दुर्बळपणान सांडलोल्यांक सोदून काडलीं. ताणें कुड्ड्यांक सोदून काडून तांकां दोळ्यांचो उजवाड दिलो. ताणें जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोदून काडून तांकां सुटका दिली. ताणें पिडेस्त आसलीं तांकां सोदून काडून तांकां भलायकी फावो केली. ज्या मनशांक समाज भायर येतालो, पयस दवरतालो, तांकां सोदून काडून ताणें तांकां देवाच्या भुरग्यांच्या समुदायांत भितर काडली. असल्याच मुण्यारपणाक काळा काळी देव मनशांक आपयत आसा आनी जेजूनय आपलें राज बांदून येवचे पासत आपले पयले पाटलावदार विंचून काडले. तांची खबर आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकल्या आनी तांतलो एकलो आज आमी परब कोत्ता तो भागिवंत आंद्रे. ते आपली जाळां मारताले, नुस्त्याचो धंदो करताले. वी कॅन से that they were lost in this profession. They were engrossed in this profession. आनी जेजू तांकां थंयसर सोदून काडटा
आनी आपले मनशांक दवरतात तसले कारवी जावंक तांकां विचून काडटा. आपणा बरोबर तांकां दवरता, तांकां आकारता आनी तांकां सांडलोल्यांक सोदून काडूंक बऱ्या गवळ्याचेर उपकार जावंक तो पाठयता. आयच्या पयल्या वाचपांत पोरगोटणीचेर आमचें मन ओडून व्हेलां आनी थंय आमी कांय बरीं उतरां आयकुल्यांत. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां सोबीत. बरी खबर म्हणजे सोडवून दितली खबर. बरी खबर म्हणजे बरवासो रचून हाडटली खबर. बरी खबर म्हणजे सांडलेल्यांक सोदून तांकां नवो मार्ग दाखयतली खबर. आनी असलो वावर भाग्यवंत आंद्रेन आपल्या मुणयारपणांत केलो. तो गांवां गांवांनी देसां देसांनी वचून ताणें ही जेजूची बरी खबर परगटली, सांडलोल्यांक सोदून काडली आनी जेजूचो उपकार तो जालो. आज आमचे मुखार हें सावन भाव भयणीनो, ह्या फाटल्या वर्सांनी, ह्या दिसांनी आनी फुडल्याय वर्सा आमचें ध्यान मन आमी 3 घोडितांचेर दवरता. पयलें म्हळ्यार 2021 वर्सा सुरू जाल्ली ही परिशोध. ह्या दिसांनी चलता ती फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांची दोबाची दाखोवन आनी थोड्या दिसां भितर आमी उक्तावणी करतल्या तो सादारण उत्सव 2025. ह्यो तिनूय घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या जिवितान 3 कल्पना व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर बरो गवळी सगळ्यां बरोबर चलता, शेळयां बरोबर चलता. आमच्यान म्हणूं येता ती एक परिशोदीक वाट. परिशोदीक वाट चलप म्हणजे सगळ्यांक भागा घेवप, सगळ्यां बरोबर चलप. वायटांत बऱ्यांत एक गवळी आपल्या शेळयां बरोबर रावता आनी तांच्या सांगाता वाट चलता. आमी तर जेजू सारकेले बरे गवळी जातले आनी दुसऱ्यांक जेजूक जोडून घेतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी याज्ञिकांनी, धार्मिकांनी, लौकीक भावार्थ्यांनी सांगाती चलूंक आनी एकामेकाक सुखान दुखान ओ भावपणाचो सांगात दिवंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर बरो गवळी बरो चोरो दिता. एक्सपोजिसांव आमी समरमतना आमच्या दोळ्या मुखार हो सोबीत विशय आसा. शुभ वर्तमानांचे परगटणार आमी. बरी खबर परगटून आमी दुसऱ्यांक बरो चोरो दिता. आनी पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता दर मिसांत देव आमकां 2 मेसांचेर जेवण वाडटा. पयले सुवातेर उतराचें मेज, कित्याक उंडयाच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस येता. आनी दुसरें मेज बलिदानाचें मेज. जेन्ना आमी बरे गवळी कशे ही परगटणी करता तेन्ना आमी आमचे सरभोंवती आसलोल्यांक हो बरो चोरो दिता. जंय आमी आसा, जंय आमी भोंवता, जंय आमी आमचें मुणयारपण चलयता, थंय आमी बरी खबर परगटूंक आनी भाशेन सांडलोल्यांक बरे खबरेचे परगटणे वरवीं क्रिस्ताक जोडून घेवन क्रिस्ताक लागीं हाडून आमी जेजूचे उपकार जावंक आमचे प्रयत्न जावं दी. आनी तिसरे सुवातेर बरो गवळी घायाळ जाल्ल्यांचे गाय बांदता, तांकां पेकोवणी दिता आनी बरवासो रचून हाडटा. आनी थोड्या दिसां भितर आमी हो सादारण उत्सव समरमतले. आनी ह्या उत्सवाक आमकां असो विशय दिला
बोरवाशाची यात्रेकारां आनी उत्सव समारंभूक आमच्या पाप साहेबान आमकां एक मार्गदर्शन दितली चीट दिल्या बुल ऑफ इंडिक्शन आनी तिका माताळो दिला बोरवासो आमकां फटयना आनी हे चिटींत आमचो पाप साहेब आमकां केरीत भाशेन उलो मारता ह्या उत्सवीक वर्साक आमी बोरवाशाच्यो कुणां जावं बऱ्या गोवळ्याचे उपकार जावन आमी तरेतरेचे परिस्थितीन सांडलोल्यांक सोदून काडून तांचे भितर हो बरो वासो जिवाळ करूंक He invites us to be a sign of hope to the prisoners. He invites us to be a sign of hope to the elderly, to the sick, to the migrants, and especially to the youth who are caught up in different abuses, who in a way have lost a direction in life. सांडल्यात तांकां उत्सव जावं दी आमकां एक सोयेग आमी सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी जेजूचे आमी उपकार जावं हें दुबाविरेत बायोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें तोय बी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना जोडी मोडी भोवन जेजू बऱ्या गोवड्याचो उपकार जावन बरी खबर ताणें परगटली आनी हे परगटणे पासत सांडलोल्यांक सोदून काडचे पासत ताणें कुर्साचेर आपली नदर तिरावून आपलो जीव चोरयलो आमकांय ह्या व्हडत्या वावराक तो एक देख तो एक नमुनो भाव भयणीनो जशें आमकां सुरवेक उगडास केला आयचो दीस आमी याज्ञिकां पासत धार्मिकां पासत आकारणी घेतोल्या पासत आनी तशेंच देव आपोवण्या पासत भेटयला आमचे याज्ञीक आमच्या धर्म प्रांतांत जायतो गोवळीक वावर करतात ओदी करून सांडलोल्या सवें समाजाचे देगेक आशिल्ल्या सवें तांचो खेरीत हुस्को आमच्या आकारणीच्या घरांनी आपली आकारणी करतले तरणाटे हेच दिशेन आपलें पावल फुडें मारीत आसात आनी आमची देव आपोवण्याची केंद्रां आसात तीं असल्या वावराक अदीक आनी अदीक तरणाट्यांनी फुडें सरूंक तांकां ही जाग दितात तांकां देव आपोवण्याची ओळख दितात तांकां जेजूक आपल्या मुण्यारपणांक तांची गरज हें सत तांच्या काळजान घालतात आज तांचो आमी गुडास करतना आमचें किरीत मागणें तांचे पासत ह्या मिसांतल्यान आमी बापाक उबारुया सोगली उबी रावुया बाबा भयणीनो देवाचें जिवें उतर आयकून आमचो भावार्थ ओदीक जिवो जाला ह्याच भावार्थाच्या भावनांनी भरून आमची थोडी मागणी ह्या वेळार ल्हानविकायेन विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया
आमच्या बाप साहेबान बिस्म साहेबांनी यान्निकी आनी मोटवाशांनी आपल्या गवळीक मुन्यार म्हूण पाळटाना सगल्यांचो आनी भोव करून आप जेजूतान पयस गेलेल्यांचो अदीक हुस्को दवरून तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळून ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी आनी राजनितीक वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपले कार्या एक धंदो वो वेवसाय म्हूण समजना जावं आनी आपणाचो फायदो वो दुसरे वेंचणुकेन जिखून येवपाचें मोन धरिना जावं, पूण सेवेच्या मोनान आपले कार्या पुर्जेच्या बरेपणा खातीर वेव्हारान घालूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भागिवंत आंद्रे आनी फ्रांसीस शावियर जेजू बऱ्या घोवळ्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर भियेनासतना शिपडावंक वावुरले. तर तांकां आमी मान दितना तांच्या जिविताची देख आपणावंक अदीक करून याज्ञिकांनी आनी याज्ञिकपणाक तयार जातोल्यांनी ही बरी खबर अदीक नेटान आनी उर्बेन पोरगोटूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सामान्य आनी दिसपट्ट्या जिवितान आमी कोणाकूच भायऱ्या नासतना पूण चुकलोल्या आनी सांडलोल्या सोवे अदीक मोगाचे दयाळायेचे आनी बोगसण्याचे संबंद बांदूंक आनी सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यान आमच्या काळजांनी जायते मागचें आसा. सगळे आमचे आवंडे आनी हुस्के तुजे मुखार दवरतना ह्या वेळार जे आमचे याज्ञीक पिडेक जाणटीकायेक एकसुरपणाक लागून कश्ट वतात तांचो आमी खरीत भाशेन उगडास करता आनी तांच्या अवघडायांनी तूंच तांचो धीर आदार जावचो म्हूण आमी तुका खालतीकायेन विनंती करता. हें आमी मागता बापा त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. Sono
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. देवा, सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बायोंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्शिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो ईण तूं केदींच साणिनाय, पूण बाग्योन दोर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सोबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्यांनी सासणी कोरराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. आमच्या बावार्थाचो गूठ पोरगोटूया जेसू तुझें मरण आमी समोरंगताव तुझें पुनर्जीवनपण आमी पोरगोट्टाव तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणांचो बरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. एक घडी बरोगीच रावन फाटल्या वर्सा जे आमचे याज्ञीक भाव अंतरल्यात तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन जुसेवास आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. बाबा भयणीनो, जेसू आमचो एकलोच सासनीक याज्ञीक, तरी देव आपले काकुटीन ओस्कोत मनशांक विचून काडून आपल्या पुताच्या मुणयारी याज्ञीकपणाचे सोभागेली करून आमकां मुणयारी याज्ञिकांचें देणें फावो करता. आयज जेसून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटना आमच्या याज्ञिकांच्या देण्या खातीर बापाक दिन वासुया आनी सगळे आमचे याज्ञीक जेसू सारकेले सेवा करतले, दया दाखयतले, भाग्योंत मुणयारी जावचे म्हूण बापा लागीं खोतखोत्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्बेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार दोया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिरी संसाराची पाप काटली आमची काकलूत कर देवाची शिरी संसाराची पाप काटली आमची काकलूत कर देवाची शिरी संसाराची पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कुम्यांव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुम्यांव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
भावा भयणीनो, जिवो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबे रावया. प्रार्थुया. बापा, दोरमदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलेले जेसूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन भरून आमच्या भावां भयणींक जेसूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सगळे आमी बसुया. भावा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलल्या आमच्या महादोन प्रांताचे गवळी बाब भोव श्रेश्ठ फिलिप नेरी गार्दियार फेर्रांव, तशेंच आमचे आदारी बिस्प भोवमाने सिमेओ पुरिफिकासो फेर्नांदीस आनी सोहो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पळवड्याक सांता सिसिलिया क्वायराक आमचे दिनवास. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. फाल्यांचे दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन मीस भेटयतले. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतले आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात, जे मराठी भाशेन जातले. डिसेंबराची 2 तारीख संस्कारलोल्या उस्तोऱ्यां पासत भेटयलोलो दीस. त्या दिसा खेरीत मीस आसतले सांजे 3:30 वरांचेर. सुत्राय दवरची डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दीस कुमसार आसचे ना. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 आनी दोबाचीक मीस 10:30 वाजता, जे इंग्लीश भाशेन जातले. दनपाराय मीस आसतले 12:15 वाजता. तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आतां मीस सोंपल्या उपरांत मागता आमच्या याज्ञीक बाबा लागीं तशेंच सिमनारिस्ता लागीं आमचे बाजिलिकाचे रिफेक्ट्रींत वेचे म्हणून. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोखल्यो बागोवया. सर्वेस्पोरान आपली पवित्र सोबा धर्मदूतांचेर इश्टापल्या. भाग्यवंत आंद्रेचे विणवणेन तो तुमकां पवित्र सोबेचे फळवंत सांदे करूं. धर्मदूतांची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार
तुमी जेसूक गोवाय दिवंक पावू धोर्मदूतांचे शिकवणेन तुमचो बाबार्द घोट जाला तांच्या मागण्यांनी सासणाच्या सुखाक तुमी पावू आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा मागता सगल्या लागीं बसूंक बाबा भयणीनो ह्या वर्सा आमच्या आर्च डायोसिसीन क्विज कॉम्पिटिशन ही स्पर्धा आसली मागता एक्सपोजिशनाचे कन्व्हेनर फादर हेनरी फाल्काओ लागीं ताचे वयर 2 उतरां उलोवंक आनी ताची इनामाची वांटणी करूंक मोगाच्या भावानो आनी भयणानो 2 वस्तूं खातीर तुमचे मुखार उबो आसा पयली वस्त म्हणल्यार आमकां खुशालकायेची खबर 18वें बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचें एक्सपोजिशन ह्या समयार बागिवोन फ्रांसीस शावेराचो तेर्स आमकां घडोवन हाडला फावो जाला आमचो लौकीक भाव मॅथ्यू डिसुजा आनी हो तेर्स घडला ताका मान्यताय दिला इम्प्रिमातूर दिला आमचो भोवमानेस्त आदारी बिस्प सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस तांचे आमी आभारी आनी हो तेर्स ह्या दिसांनी ह्या माटवान आमच्या कुटुंबांनी तो आमी करचो जे भाशेन बागिवोन जुजेवाजाचो तेर्स आमकां आसा तेच भाशेन बागिवोन फ्रांसीस शावेराचोय तेर्स हो आमकां आमचे दियोसेजीक कोंकणी भाशेंतल्यान आनी इंग्लीश भाशेंतल्यान फावो जाला देखून देवाक आमी आर्गां दिता जशें आमी आयकलां on the occasion of the exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier आमी हो क्विज कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेल्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक दोतोनीचो केंद्र आनी एक्सपोजिशन कमिटी बरोबर हो क्विज घडोवन हाडलेलो ऑन द लायफ ऑफ सेंट्स मॉडल्स ऑफ होलिनस गोवन सेंट्स इंडियन सेंट्स international saints and also the 4 constitutions of Second Vatican Council. हो क्विज 4 पावंड्यांचेर घडोवन हाडलेलो parish level on the 21st of July 2024. 185 parishes, chapels participated. दुसरो पावंडो डिनरी लेवल 25 तारखेर ऑगस्टाचे 2024 वर्सा आमी घडोवन हाडलो ताचो तिसरो पावंडो झोनल लेवल नॉर्थ आनी साउथ 15 तारीख सेप्टेंबराची 2024 वर्सा घडोवन हाडलो आनी ताचो फायनल रावंड आर्च डायसिसन लेवल नोव्हेंबराचे 3 तारखेर ओंदूच्या वर्सा जालो आमची ल्हान भुरगीं दोतोनीची ताणी जायती बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची दुसऱ्याय सातांची जायती ओळख घेतली ह्या पासत आमी खुशाल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमच्या दोतोनीच्या केंद्राक आमच्या याज्ञीक भावांक आमचे आकाज याज्ञीक तशेंच लौकीक आकाज आमच्या आवय बापायक आमच्या संदेशकारांक जाणी जायतो तोखूस घेतलो तांकां आमी दिनवासताव आनी आमच्या भोव श्रेश्ठ कार्दियाल फिलीप नेरी फेर्रांव हांच्या हातांतल्यान ही इनामाची वांटणी करूंक आमी तांकां फुडें येवं म्हूण आमी मागता आमी नांवां काडटा तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी वयर स्टेजीचेर येवन आपलो इनाम घेवचो म्हूण आमी मागता The first place, the winners were Holy Cross Church, Santa Cruz. आणि आमची भुरगीं आंजेलिका सिमॉयस आणि कॅथरीन
Rego. दुसऱ्या जाग्यार द सेकंड प्लेस आ लेडी ऑफ Patrocinio Chapel Benauli, Anaya Jocelyn Pereira आणि Jade Shalom da Costa. तशेंच दुसऱ्या जाग्यार it was a shared, the second place was shared also by Our Lady of Candelaria Church, Baina, Jeslon Cyrus Pereira and in Daryl Mario Barreto. The third place, तिसऱ्या पावंड्यार आमची Our Lady of Piety Chapel, पांजरकोडी, कुंकोली, आणि आमचे भाव वेंडल फ्रँकी गोम्स आणि वॉरल थॉमस गोम्स. आमच्या गवळी बापाक आमचे दिनवास. सॉरी, वेंडल फ्रँकी गोम्स आणि वॉरल थॉमस गोम्स. येस, सॉरी. बाबा भणीनो, नोवेनाच्या मागण्यांक सोगली आमी उबी रावया. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सोगली बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोगलेंच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुज्यो खासगी करचो हे वेळाक बापा रुपार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.